आयची ही वोटर्स ट्रेनिंग फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज ही आमी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेटा हांगा केल्या. हे ट्रेनिंगाक आयज जायते लोकांचे प्रतिसाद मेळ्ळा आमकां. ब्लायंड वोटर्स तशेंच हियरींग इम्पेर्ड ते बीन दोनी पळयले आनी दोन कडेन आमी ट्रेनिंग दिल्ली आसा. आमची सायन लँग्वेज इंटरप्रेटर मानस्वी देसाय ही जे मनशाक आयकूंक येना डेफ आहा तांकां ट्रेनिंग दिता. आनी तशेंच नॅशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लायंड महादेव सावंत हो ब्लायंड हांकां ट्रेनिंग दिता. तेच परी आमचो मिस्टर ताहा असीज गोवाचो नोडल ऑफिसर फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज हो बी आमचे वर आयला आसा. सो आमी हे ट्रेनिंग आयज दिला. आनी तशेंच सगळे जे पर्सन विथ डिसेबिलिटीज आसा डिफरंट टायप ऑफ डिसेबिलिटीज आसा ते ईच एंड एवरी पर्सन आमी आयडेंटिफाय केलाय. आमचे साऊथ गोवा 2681 असले वोटर्स आमी आयडेंटिफाय केले. जे म्हणाका ब्लायंड म्हणाका, जे म्हणाका ऑर्थोपेडीक म्हणाका, जे म्हणाका डेफ म्हणाका, असले डिफरंट टायप ऑफ 21 डिसेबिलिटीज आसाय ते मनशाक आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसात. आनी ही आमची ट्रेनिंग दिल्या कित्याक तेमी भरपूर आपलो ह्या ट्रेनिंगाचो फायदो काडून आपलें मतदान करपाचें. 100% पार्टिसिपेशन हे आमचे हे आहा. नो वोटर्स शूड बी लेफ्ट बिहायंड. ही इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हाची थीम आसा. ती थिमा प्रमाणे आमकां जाय सगळे मॅक्झिमम वोटर्स टू पार्टिसिपेट. सो आयज ही ट्रेनिंग तेमी गेल्या. आनी तशेंच तांकां वचपाची येवपाची फ्री ट्रान्सपोर्ट अरेंजमेंट केल्लो आसा. जे हे असले वोटर्स आहाय तांकां तेमी आपलो नियरस्ट BLO आहा ताका सांगपा जाय. वोटर्स लिस्टाचे ऑलरेडी तेंची नांव आमी आयडेंटिफाय केल्ली आसात. पूण तांकां जी कसली तरी अरेंजमेंट जाय पिकअप एंड ड्रॉप ऑन द डे ऑफ पोलिंग तेमी आपले BLOचे ताका कॉन्टेक्ट करपा जाय आनी ते ताका व्हरून हाडटले. आमी ईच एंड एवरी पोलिंग आमकां साऊथ गोवा 21 पोलिंग स्टेशन आसाय. साऊथ गोवा 21 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसाय. तशें आमकां 800 इफ आय करेक्टली रिमेंबर आमकां 810 पोलिंग स्टेशन आसाय. सो ईच एंड एवरी पोलिंग स्टेशनाचेर आमी असली तयारी केल्ली आसा. व्हीलचॅराची तयारी केल्ली आसा. तशीच आमी मॅग्निफायींग ग्लासीस दिवपाचे तांकां जे पर्सन लो विजन आसा तांकां ती बी संदी केल्ली आसा. तांकां हे असल्या वोटर्सांक आमच्या असल्या वोटर्सांक आमी जायते प्रिफरन्स दिल्ले आसात. तांकां फर्स्ट प्रिफरन्स तांकां लायनीक रावपा नाका. जेन्ना ते हेल्प डेस्क आसतलें जेन्ना ते वोटर पोलिंग स्टेशन येतले तेन्ना दे कॅन अप्रोच द हेल्प डेस्क आनी डायरेक्टली तांकां हितून मतदाना भितर केंद्रा अप टू द डोर लेवल तांकां प्रिफरन्स आसा. तेजे फाटल्यान ते भितर वयतले. तांकां फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसीस. आनी जे ब्लायंड आहाय जे ऑर्थोपेडीक हँडिकॅप आहाय तांकां चलोंक जायना उठोवंक जायना बसूंक जायना तांकांय बी संदी केल्या. आमी तांकां कंपेनियन केला. जो कंपेनियन तेमचे बरोबर येतलो तेणें एक फॉर्म 49A फॉर्म भरपा जाय. आनी हे आमचे पर्सन विथ डिसेबिलिटीज वोटींग केलें म्हणटरी ताजे फाटाफाट तांकांय बी वोटींग करपाक रायट आसा. हेजें कारण म्हणजे कितें एक कंपेनियन फकत एकूच पाट येवपाक जाता आनी ताका प्रिफरन्स आसा म्हणटरी तोय बी एक वोट मारतलो आनी आपल्या घरा वयतलो. थिंगा गडबड करपाना. असल्यो जायत्यो संदी आसा. आनी रॅम्प केलो आसा ईच एंड एवरी पोलिंग स्टेशनाचेर. मागीर कितें रेलिंग केलो आसा. आनी सगल्यो ज्यो सुविधा पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 जे एक्टा प्रमाणे कितें करपाचें दीस वील बी एन एक्सेसिबल इलेक्शन्स. आनी हे इलेक्शनाक म्हाका दिसता हे आमच्या वोटर्सांक त्रास जावचे न्हय अशें म्हूण आमी सगळीं एकजूट जावन काम करतात.